गिरीश बाबा, आज तुम्ही तांच्या अंतिम दर्शना खातीर आयिल्ले, सगळे काँग्रेसीचे तुम्ही आयल्यात आयज. जेनिफरान पयलीं काँग्रेस MLA म्हणून काम केल्लें आनी आमी बरोबर कामूय केल्लें आसलें. ह्याच तिच्या बंगल्यार जेन्ना जेन्ना सरकाराच्यो घडामोडी जाताल्यो त्या टायमार तेन्ना खूब फावटी सरकार घडटालें, सरकार पडटालें आनी एक फावटी रसतालें आमकां सगळ्या आमदारांक येवन हांगा तेंच्या घराक रावपाक पडलें. आनी तेन्ना आमची सगळी जेवण खाण रावपाची सगळी काळजी जी आशिल्ली ती जेनिफर आपूण पर्सनली पळयताले आनी पर्सनली ती आमची कॅर घेताले. आमी जेवले ना जेवले सगळे हाची म्हणजे आमचे सगळे आमदारूय थंय आसताले आनी आमी थोडे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑफिस बेररूय आमी आसताले. सो ती सारकी पर्सनली एक बरी होस्ट अशी तेणी त्या टायमार दाखयलें. आनी जे एक आमकां इम्प्रेशन तेजे बद्दल आशिल्लें ती हाय फाय टायप आसतली काय म्हणून, जेन्ना आमी रावन तेजे बरोबर आमी काम केलें तेन्ना कळ्ळें ती सारकी डावन टू अर्थ आनी शी वॉज व्हेरी कन्सर्न अबावट एवरी वन. आमी सगळे जेवले काय ना, जेवले ना जाल्यार कोणाक जेवण कमी पडलें जाल्यार सुद्दां ती इमिजिएटली अरेंजमेंट करताली. सो असो तेजो एक वेगळो अनुभव आमकां आशिल्लो. त्याच बरोबर ती जेन्ना मतदारसंघाक काम करताली तेन्ना आपल्या लोकां खातीर इश्यूज घेवपाक, म्हणजे याद जाता हांव हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसतना सुद्दां ती स्किमी ती हांगा घालपाक म्हाका कितले फावटी तिणें फार्मान सुद्दां म्हणजे शेतीन घेवन गेल्ली, ज्या कारणान त्यो स्किमी आमी तांकां एक्सटेंड करपाक सुद्दां. सो तें बारीक बारीकचें काम सुद्दां ती ताका तितलेंच इम्पॉर्टन्स दिवन ती काम करताली. आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता आयज तिणें खुबश्या हजारांनी लोकांच्या लायफाक टच केल्लें आसा आनी तें आयज ज्या तिच्या अंतीम दर्शनाक ज्या तरेन गर्दी पडल्यात तितूंतल्यान तिगेलो जन्मताक कितलो आदर आशिल्लो तो कळटा. सो आयज आमी सगळे ऑफिस बेररांनी येवन तिका तिजें अंतीम दर्शन घेतलें आनीक देवा कडेन मागणी केली की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची.